Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. भारत स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं। पहिलेच फावटी गोंयच्या 37 बिचीसाचेर सकाळी फुडें म्हणजे सगळे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर सगळे स्टुडंट्स आसतले, गव्हर्नमेंट सगळो स्टाफ आसतलो आणि त्याच बरोबर टीटीए सारकिल्ली ऑर्गनायझेशन, बाकीचे हॉटेल्स, शेक्स ओनर्स हे सगळे जाण म्हणजे ॲट प्रेझेंट 37 बिचीसाचेर फक्त अवेअरनेस मोहीम ही आमचे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम सगळ्यांची व्हरपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या बिचाचेर अवेलेबल आसा. गोंय हे जाणात तुम्ही की आमचे एक देशाचें न्हय परंतु जगाचें एक पर्यटन केंद्र आसा आणि हांगा सगळ्या जगातून ट्युरिस्ट हांगा येतात. आमी ह्या सगळ्या हेजो आमकां फायदो निश्चितपणे जातलो आणि आमी आमचे बीच क्लीन दवरपाची ही मोहीम जी आसा ती आज सक्सेसफूल जाल्ली. आमचे माननीय मुख्यमंत्री, इतर सगळे मंत्री, आमदार, आमचे पदाधिकारी, पार्टीचे अध्यक्ष आणि सगळ्यांनी ह्या हातून भाग घेतलेलो आसा. हेजो अर्थ सगळ्यांनी हे सिरियस घेतलेलें आसा. Hostel laws are made for the purpose. Of course, law has got its own importance. I'm not finding fault with anybody. But law, how it depends on the success of a law by accepting and observing and following the law. Goa is known for tourism. It's a most preferred destination. And being a preferred destination, it is more known for sun, sand and sea. We have lakhs of tourists, roughly about 90 lakh tourists coming every year. Roughly about 75 lakhs of domestic and balance international tourists coming to Goa. सगळे आम्ही वांगडा येयल्यारूच हे आमचो जो विजन जो आसा नरेंद्र मोदीजीचो क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया हो पुराय जावंक पावता. तो प्रोग्राम स्वच्छता कशी स्टार्ट करप ही माननीय नरेंद्र मोदीन पयलींच्यान चालू केलेली आसा आणि आमी कंटिन्यू करीत आसा. हांव सगळ्यां कडेन अपील करता की हो स्वच्छताचो जो अभियान चालू केला हो आयच्या दिसाकूच लागून आमी हे करुया नाका, पूण सदांच आमी म्हाका दिसता उकोस आमची घरां, आमचे सरावंडींग कितें आसा हे आमी सगळे सदांच स्वच्छ दवरुया आणि आमचे भारत सदांच स्वच्छ करुया, क्लीन करुया. स्वच्छता मोहीम आमच्या स्कुलांमध्ये भुरग्यांक कडसून करून घेताले, पूण जी अवेरनेस आमी लोकांनी पब्लिकान घेवंक जाय ते घेवना आनी आतां ते जायत आहा. आमी सदां सरकारानूच प्रत्येक नागरिकान हेची काळजी घेवपाक जाय, सरावंडींग आपले क्लीन दवरपाक जाय. आयज आमी हांगा आमच्या कोस्टल बेल्ट क्लीन करपाक उपस्थित आसा आणि भुरगीं खूब वाट पळयतात. सो हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हांगा जी उपस्थित आसा तेंचें हें कर्तव्य ना आसा की आमचो बीच, आमचे जे गोवन बीच आसात सगळे ते क्लीन दवरपाचे, पूण गोव्यांतल्या प्रत्येक नागरिकाचो हो रायट आसा आणि ड्युटी आसा की तेणें आमचे परिसर, आमचो समुद्र किनारो क्लीन दवरपाचो आणि त्याच्या खातीर कितें आपलो हातभार लागता तो लावपाचो. साहजिकच ह्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी ज्या पद्धती ह्या देशा खातीर सध्या म्हणजे सगळ्या स्तराचेर काम करतात आणि ते काम करता असताना क्लिनलीनेस ड्राईव्ह आम्ही पहिले आसतले स्वतः झाडू म्हणजे सारण हातान घेऊन ते क्लीन करताले. तुम्ही जाणा प्रायम मिनिस्टरान जरी म्हणलें तरी प्रायम मिनिस्टर करूंक शकना, कित्याक आमी सगळ्यांनी तेचो फुडाकार घेवपाक जाय आनी करपाक जाय. खूब अशा लोकांक दिसता काणकोण नगरपालिकेन निवळ करचें म्हणून. पयली सुवातेर सगळे आपल्याचें घर निवळ करपाक जाय, ते नंतर गांव, ते नंतर जे काणकोण, ते नंतर गोंय हे सगळें निवळ जाता जाल्यार तुमचो फुडाकार पयलीं उरतलो. आपल्या घरांतल्यान पयलीं निवळ जर जायत तर खंयचो गांव किंवा आमचें काणकोण निवळ जावपाक फाटीं उरपाना, हें निवळ जातलें. तुमी जाणा आसतले काणकोणाक ट्युरिस्ट लोक भरपूर येताय आणि जे आतां बीच सायड जे आसा पळय क्लीन करपाचे हे गव्हर्मेंटान सांगलां, ते जर क्लीन जायत तर काणकोणाक आनीकय हेज्यांनी बरें ते बिझनेस जातलें अशें दिसता म्हाका. Being laid on cleanliness, when so much emphasis is being laid on cleaning up the dirt, equal emphasis and rightly so is being given by our Honorable Prime Minister and the central government to clean up the ocean. I think
for almost a very long period. Almost 1,500 tons of particular dirt was removed from the ocean under this program over last several years. खातीर ताका बरे तरेचे भलायकी आनी आरोग्य प्राप्त करून दिवचे अशेंय मागता. आमचे कोस्टल गार्ड्स जे आसात, वेगळे वेगळे जे फोर्सीस जे आसात, नेव्ही म्हणू नाकात, बाकी सगळ्यांनी ह्या तटरक्षकाची रक्षण करपा खातीर ते 24 तास तैनात असतात आणि म्हणूनच तांकांय सहकार्य करप हे आज आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा. कोचेन आमी घरा तिकून व्हरोन दवरपाक शकता. हांव मागता आमचे सगळे गोंयच्या लोकां लागीं जाता ते भाशेन आमचे ज्यो गोंयच्यो बिच्यो आसा त्यो आमी सांबाळून दवरून आनी आमी जाता ते भाशेन आमचे क्लीन दवरून आमचे गोंय सांबाळपाक जाय आनी आमकां दुसऱ्यान जे ट्युरिस्ट भायले येता ताणें सांगूंक म्हणपाक जाय बाबा आमचें गोंय इतलें सुंदर आसा. गोंयचो हो एक किनारी परिसर आसा, पर्यटन क्षेत्र आसा. ह्या पर्यटनाक केन्नाच आमकां वाव मेळपाक जाय, बडोतरी जावपाक जाय आनी गोंयच्या नकाशाचेर, गोंयचे भारताच्या नकाशाचेर आनी जगाच्या नकाशाचेर गोंयचें नांव प्रजळीत जावपाक जाय. आनी बरो इनिशिएटीव आनी हो स्वच्छ भारत जो मिशन आसलेलो भारतीय जनता पार्टीचो आनी आमचो स्पेशली प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो जो मिशन आसलो तो ताच्यांनी सिरियसली इतली वर्सां आमी पळयता तो सिरियसली ताणें घेतलेलो आसा आनी तेच्या लागून हो कंटिन्युअस हो स्वच्छ भारत त्याच प्रमाणे क्लिनिनेस ड्रायव्ह हे प्रोग्राम चालूच आसा. भुरगीं पयलीं तांचो उत्साह पयलो, तटरक्षक दल आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, सगळीं आस्थापनां आसा मागीर वेगवेगळी, सगळ्यांचो आस्पाव मेळून एक मोठो क्लिनिनेस ड्रायव्ह हांगाच न्ही जर गोंयभर आज 37 बिचीसाचेर जाता.